Just imagine. अंजलि, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार होती और एक्सीडेंट एक बार ही होता है। एक बार एक्सीडेंट तो होना ही चाहिए। अंजलि, इश्टानो, आय एम सो सॉरी। फाटले 2 आठवडे तुमकां जस्ट इमॅजिन पळोवपाक मेळोंक ना। म्हजो जालो एक्सिडंट आनी हांवें घेतले धाडावन हें पळया हें कितें। तरी बरें हांवें हेल्मेट घातलेलें म्हणून। हेल्मेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्टानो। जेन्ना म्हाजो एक्सिडंट जालो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हेल्मेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आतां जेंकां खबर आसा तांकां खबर आसा की म्हाजो एक्सिडंट जालो म्हणून, पूण कांय लोक म्हाका मेळ्ळे ते भलतेच समजले। आतां पयरूच एकटो मेळ्ळो, हांव असो फ्रेश जावपाक म्हणून पार्कान गेल्लो, थंय बसलो, तो एकटो मेळ्ळो आनी अरे जस्ट इमॅजीन खंय रे, कितें जालें रे, नाच मरे तूं। सगळी तकली हात पांय बी सगळें धाडून घेतला मरे। हांवें बेश्टें ताका एक स्मायल दिली अशें हय म्हणून। जाल्यार हांव ताका सांगपाक ओ सुरू, तुका कोणें सांगलेलें चर्चिलाची लव गुरू इंटरव्यू बी घे म्हणून। तुमी मरे आपली शाणपणां करता मरे, जालें मरे आतां पडलो मरे। आनी एकटो तो डायरेक्ट म्हणपालो पियोन बी गाडी चलोवंक जायना, गाडी चलयतना न्हू म्हणजे अशें ड्रिंकींग करूंक जायना। हांवें सांगोकूच ना हाका कितें, हांवें सांगपाक रियल कितें जालें तें। एक्चुली जालें कितें, व्हॅलेंटायन्स डेचो तो एपिसोड गेल्लो पळय फाटीं 2 आठवडे पयलीं, तो ऑन एअर वयच्या पयलीं हांवें धाडावन घेतलेलें, हांव घालून घेतलेलें। हितून चर्चिलाची कितें मिस्टेक। आतां चर्चिलाक कळत जाल्यार कितलें वायट दिसतलें ताका, लोक आपल्याचेर घालता म्हणून। हांवें घेतला एक्सिडंट जावन धाडा। ओके फोक्स, कार्यावळ फुडें व्हरच्या पयलीं एक नदर मारुया आमच्या मुखेल खबरांचेर, ज्यो इतल्यो बी मुखेल नासता एक्चुली। गव्हर्नर आनी इलेक्शन कमिशनान आल्दोनच्या आमदाराक ग्लेन टिक्लोक दिली सुटका। ग्लेन टिक्लो न्हू पोर्तुगीज सिटीजन असो दिलो निवाडो। ग्लेन टिक्लो म्हणटा बरें जालें, रशियन म्हणून पॅटिशन घातली जाल्यार मात त्रासान पडटलो आसलो। ग्लेन टिक्लो आनी कायतो सिल्वा चल्ले एकाच बोटीन एका लॉंग पिकनिकेक। बशीन प्रवास करप जावपाचें आसा भोव कठीण, खास करून दादल्यां खातीर। बस तिकेट जावपाची आसा म्हारग, तें जालेंच। लेडीज सीट स्ट्रिक्टली फक्त लेडीजां खातीर आसतले या फुडें। दादले पॅसेंजर म्हणटात डबल तिकेट काडा, टिबल तिकेट वाडयात, जाय तें करा, पूण लेडीज सिटार बसपाक दियात। हो कायदो खर जायत जाल्यार गोंयांत खुबशीं सेटिंगां हालपाची शक्यता। गो बायल बशीन प्रवास करतना तेंच्यांनी खंय आनी कशें बसप, मागतात जाप अरुण देसाया कडच्यान। जर घेवपाक जाय सिगार, चरस, गांजा, बिडी, चिकन बिर्याणी, मिनी सनमन, जाकुझी, बॉडी मसाज, लेटेस्ट मूवी, चिल्लम, ह्या सगळ्या गजालींचो आस्वाद आनी आनंद जाल्यार डोंट गो एनीवेअर फार इन अंजुना और कालांगूट। विजिट अवर नियरेस्ट सडा सब जेल और अगवादा जेल टुडे। हरी ऑफर लिमिटेड, कंडिशन अप्लाय। आणि आयच्या जस्ट इमॅजिनान पळयात, गडगंज अशा साऊथ गोवा कलेक्टराच्या बिल्डिंगेची केले उक्तावण सीएमान, पण सीएमान केली कुसकेपणां अशें लोक म्हणटात। कारण सीएमान आफोवंक ना लोकल MLA दिगंबर कामतीक आनी सामको शेजराक आसलेलो विजय सरदेसायाक। दोगांकूय दिवंक ना इन्विटेशनां। बाबू कवळेकार एकटोच काँग्रेस MLA थंय कसो पावलो? काँग्रेस उक्तायना अजाप, कित्याक? तांकां खबर आसा कितें तें। व्हडा तेंपान घेतली बाबू आजगांवकरान प्रेस कॉन्फरन्स, पत्रकार परिशदेक घालो धुमाकूळ। अनपार्लिमेंटरी आनी डेरोगेटरी स्टेटमेंटाचो घातलो बाबू आजगांवकरान गडगड। चडशे रिपोर्टर कानाच्या दोतोरा कडेन गेल्या चॅकअपाक। सुदीप तामणकर म्हणटा सरकाराचो निशेध करपा खातीर तो बसयतलो लेडीज सिटांचेर दादल्यांक। आनी विष्णू वागान घेतलो समाचार हेल्थ मिनिस्टर पार्सेकाराचो। कित्याक परिवर्तन सरकारांतलो आमदार उलयता पार्सेकाराच्या विरोधान आनी पार्सेकाराचे कितें रिएक्शन हाचेर पळयात फुडें।
इश्टानो साऊथ गोवा कलेक्टरेटाचे भव्य दिव्य अशें उक्तावण जालें, पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार मडगांवचो MLA दिगंबर कामत ना, फातोर्डेचो MLA विजय ना, बाबू कवळेकार आसा, पण बाकीचे काँग्रेस MLA थंय नासलेत. कितें ही भांगड? हे अशें CM तुवें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय ह्या दोगांकूय कलेक्टरेट बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक कित्याक आफोवंक ना? You purposely didn't invite them, or is it a departmental goof up? It is not departmental, it is government. हो म्हणजे गव्हर्मेंट म्हणजे तुम्ही मुद्दाम अशें म्हणटा गव्हर्मेंटान तुम्ही, पण तुमकां दिसूंक ना की शेजारच्याच 2 आमदारांक बी आफोवचो? कायद्यान गरज ना श्याम. जहाँ होता है फायदा वही बैंड कर सकते हैं कायदा, अशें व्हडलें म्हटलेलें. ओके सर, हेजेर आतां ब्लेम कोणाक करपाचो? सेक्रेटरी. सेक्रेटरी तो व्हडलो त्रासान. विजय बाब, CM म्हणटा की कायद्यान खंयच्याच आमदाराक उक्तावण सुवाळ्याक कट मारूं येता, आनी कट मारलो जाल्यार ते बेकायदेशीर थाराना. गोंयांत गोंयकारांक रेस्पेत आहा काय ना? हांवूय तेच म्हणटा. CM वयल्यान म्हणटा कितें सेक्रेटरीची मिस्टेक खंय सगळी. कितेंय बंडलां जी मारता येवन ती लोक आतां खपोवन घेवचे ना, हें सरकारान मनान दवरूंक जाय. दिगंबर बाब, अख्खें गोंय तुमच्या प्रतिक्रिये खातीर रावला. तुमकां स्वता कलेक्टरेट बिल्डिंगेच्या शिल्पकाराक उक्तावण सुवाळ्याक आफोवंक ना पर्रीकारान. तुम्ही साऊथ गोवा कलेक्टराचें स्वप्न पळयलें आनी ताची रचना केली. जाणा गोंयचे 2 पार्ट्स म्हणजे गोंयचे 2 पार्ट्स म्हळ्यार एक BJP एक काँग्रेस आनी बाकीचे कितें तर स्पेअर पार्ट्स. people say Parrikar is taking revenge against you because you left him in 2005 and then you became CM. That is true, because that time I think they were not there. Okay. Suddenly we got it. So are you hurt now with this kind of attitude and behavior of CM Parrikar? Personally, see, it depends upon each one's thinking. As far as I am concerned, I feel that there is nothing in that. This is called a man with golden heart and a diamond wristwatch. Okay, he's not bothered about these things. He's not bothered. If the leader of opposition is not worried, why I should be worried? Oh, wow, kide point. Shit, lovely point. Please come to our counterpoint, no? Reginald, final reaction तुझ्याकडल्यान ना Reginald. As we see in photographan, only and only Babu Kavlekar was invited for South Goa Collectorate building inauguration from the Congress camp. What you have to say about this, Alex? Selective persons for selective jobs. Selective? You mean partial. What is partiality? तुम्ही सांगा भैया, what is partiality? Partiality म्हणजे कितें, जे दुसऱ्याक जाय पळय आनी ते जर आमकां मेळना जाल्यार आमी ताका partiality म्हणटा गोंयांत. आमच्या भाशेन. But CM did not invite Digambar, the mastermind of collectorate building. म्हणजे तेजे mastermind design. आणि विजय सरदेसाय शेजारी. What is the meaning of this? What is the meaning of this act of CM Parrikar? He has to explain what is the whole thing. And in fact, we want the Chief Minister to go as per law. But you have any message to CM Parrikar? And not to do this type of things. That sounds like more than a warning. दिगंबराक विजयाक आनी बाकीच्यांक आफोवंक ना, नो प्रॉब्लेम. पूण चर्चिलाक उक्तावणाक आफोवंक ना म्हणून मिकी पाशेको सामको मातसो चडूच उमेदी आसलो. ताका CM खंय तरी एकदां मेळ्ळो वाटे ताच्या उपरांत, आनी मिकी पाशेकोक आपली ही उमेद, आपली ही खोस लिपोवपाक कशेंच जमलें ना. बाबा CM तू चर्चिलाक त्या काट मारलो तेका आफोवंक ना, खूब बरें दिसलें. बाबा मिलिंद, थँक्यू. चर्चिलाक आफोवंक ना बाबा, तुजोय उपकारी.
जस्ट इमॅजिन एक कदंबान महिलां खातीर खंय एक हेल्पलायन लॉन्च केल्या फाटल्या दिसांनीच. ऑलरेडी 1091 ही गोवा पुलिसाची हेल्पलायन सध्या आसात. कदंबान जी हेल्पलायन लॉन्च केल्या तिचो नंबर कितें तर तिचो नंबर आसा 1800-233-9333. तिचो नंबर बारीक आसपाक जाय. हे हेल्पलायन नंबर सामके शॉर्ट आसपाक जाय अशें तुमकां दिसना सर? आता आमी हेल्पलायन लॉन्च केल्या ती. आतां सराक कितें दिसता तें खबर ना म्हाका, पण आमी कितें करया, आमकां अशें दिसता की आतां एक ब्रेक घेतल्यार बरो. मेळ्या एक बारीकशा विसवा उपरांत तुमी खंयच वचो नाका, तुमकां शपथ आहा म्हाजी. जस्ट इमॅजिन